शॉक लागून मरण आयिल्ल्या मंथन आरोसकराच्या प्रकरणात खोलायेन चौकशी जावपाक जाय म्हण थळाव्यांनी मागला। वीज खात्याच्या कार्यपद्दतींचेर प्रश्नचिन्ह। डिपार्टमेंटल नेग्लिजन्स म्हणून आणि कोणाचे नेग्लिजन्स म्हणून ते PWचे म्हणून आता तेंच्यांनी ते म्हणटा की बाबा आमी शटडावन करपाक फोन केल्लो म्हणटा, बट तेंच्यांनी शटडावन करूंकच ना। आनी ते सद्या नॉर्मल सांगता की आतां आमी शटडावन करपाक आमी थंयसून फोन केल्लो, डिपार्टमेंटान फोन केल्लो, बट तेंच्यांनी फोन करूंकच ना। तांकां आमी नांव विचारलें, जेईक आमी नांव विचारलें, आमकां जेईन आमकां नांव सांगपाक पळयना। तुम्ही दोग जाण लायनमॅन आणि एक हेल्पर किंवा दोन हेल्पर घेऊन येदी व्हडले लायनी पोना जेन्ना पळय हे घेऊन धाडटा तुम्ही बंद करून एक लायन म्हणटा ते म्हणटा 11 kV बंद केल्ली 33 kV चालूच असली आणि ते फोनाक रावलेले खंय की त्यांचा फोन येतलो आणि मागीर ऑफ करतले म्हणजे लोक मेल्या उपरांत तुम्ही फोन करतल्यात आणि त्यांचा जीव वाचयतल्यात, हो एक प्रश्नचिन्ह आसा। माझी रिक्वेस्ट आहे की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खंयचेय जर काम करता जाल्यार तांकां सारकी प्रिकॉशन दिवन तांकां काम करचें। आयज ते जेई जे सांगता पळय ते सांगता की तांकां सदीच ट्रेनिंग आसता, जरी ट्रेनिंग आसली सुद्दां न्हू जाल्यार ते आयज भुरगे अशी मिस्टेक करप ही सारकी अत्यंत वायट दुर्मळ अशी गजाल आसा। मजगती जुनात मावळिंगे दिवचले एका घरात वायरिंग करताना शॉक लागून लामगावच्या 20 वर्साच्या अक्षत नायकाक मरण आयिल्ले। या प्रकरणात बिचोले पुलिसांनी लायनमॅन आणि घरधन्या आड गुन्यांव नोंद केला। मावळिंगे हांगासर 26 जुनाक एक 20 वर्साच्या भुरग्याक अक्षत नायक हेका लायटीचो शॉक लागून मरण आयलें। मरण आयल्या उपरांत घरांतल्यांनी ह्या मरणाचेर संशय व्यक्त केलो आणि तेचे बिचोली पुलिस स्थानकांत कंप्लेंट रजिस्टर केली आणि त्या कंप्लेंटेन तेंच्यांनी केदार जो मांद्रेकर लायटमॅन जो आहा जो लायटमॅन केदार मांद्रेकर ज्याच्या वांगडा तो काम करपाक वयतलो त्याच्या अगेन्स्ट, त्याच बरोबर समीर मावळिंकर ज्याच्या घरांत काम चलतालें त्याच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट रजिस्टर केल्ल्या।